म्हापशां तिये वाठारांत खाजगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्या दोंगराक उजो लागलो। मंगळारा रातीं उजो लागपाची घडणूक घडली। पिर्ण बार्देस ते थियेक काणसा वाठार मेळून 20 चौखण मीटर दोंगराक उजो लागलो। ह्या दोंगराचेर खाजगी विद्यापीठाक मान्यताय मेळिल्ल्यान उजो मुद्दम लायलो काय चुकून लागलो अशी चर्चा सुरू आसा। आमकां दनपारा 2:42 मिनटांनी कॉल आयले की काणसा दोंगराक उजो लागला म्हणून। सो आमचो एक क्रू आमचो पयलो येयलो सुरवातीक आनी तेंच्यांनी एके सायडी सावन पालयला उजो। मागीर ते थकले आनी ऑलमोस्ट तो एक क्लियर केलेलो आनी ते गेले रिटर्न गेलेले। स्टेशनार पावल्या परत आमकां कॉल येयले की दुसरे सायडीच्यान उजो पेट्टा म्हणून, म्हणजे ऑलमोस्ट अस्नोडचो दोंगर जो आसा न्ही, अस्नोडच्या एरियेन पडटा सादारणसो ते एरियेक। सो आमी सोमतीच परत टर्नआउट केली गाडी आनी आतां अस्नोडची जी एक दुसरी बाजू आहा ती मायनींग सायडीच्यान ती सगळी पालयलेली आसा आनी आतां आमी पिर्ण आनी काणसाच्या मदल्या दोंगरा वयर आयलेले आहा। ते आतां पालोवन आमी आतांच सकयल देवाचे वयले। उदक म्हणजे गाडये उदक मारपाक मेळोंक ना तेका, कित्याक एकदम दोंगरार आहात ते आमकां फायर ब्रिटर म्हणजे नॅचरल फायर ब्रिटर जे झाडाचे हे आसता ते काडून आमकां पाडोवचें पडलें आनी ना म्हटल्यार एक 5 वरां तेतून आतां ऑलमोस्ट उदक पालावलो सगळोच पालयलो ना। घरां नात वयर, घरा सकयल आसता। फॉरेस्ट कोण असते? फॉरेस्ट वाल्याचे आहात ते भितर आहात, एरिया व्हडली असल्या कारणान ते आमकां एक वेळ चुकतात बी। आमी आमचे दुसरे एरियेक आसले ते दुसरे एरियेक